टिकटॉक कार्यावळीत सगळ्यांक येवकार. आमी पयरूच जाल्ले GCAचे इलेक्शन पळयलें. एक हाय प्रोफायल अशें ह्या फावटीचें इलेक्शन जालें. एके पॅनलान क्लीन स्वीप केलें. पण हे इलेक्शन हाय प्रोफायल कित्याक जालें आनी जे नवे पॅनल आतां ते निवडून येयला तेंचे फ्युचर प्लॅन GCA खातीर गोंयचे क्रिकेटी खातीर कितें आहा तेंच जाणून घेवपा खातीर आमी आयचो हो इंटरव्यू करता. आनी म्हाज्या वांगडा GCAचे नवे प्रेसिडेंट जे इलेक्ट जावन येयले ते महेश देसाय बाब, वेलकम तुमकां. थँक्यू. सर, ह्या फावटीचे इलेक्शन GCAचे आमी पळयलें ते एकदम हाय प्रोफायल. एडवर्टिजमेंटूय दिसले आमकां, बरी कॅम्पेन जाता आसतना दिसले, लॉबिंग जाता आसतना दिसले. अशें कितें आसलें ह्या फावटीच्या इलेक्शनाक? इलेक्शन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हांव देवाक नमन करता आनी सगळे 107 क्लबाचे आभार मानता. इलेक्शन इतलें हाय प्रोफायल आशिल्लें कित्याक तांच्या सायडीन खूब मनी पावर, मसल पावर यूज जालो. आमचे कडेन तसलें कांय ना, पूण आमच्या बरोबर क्लब हे बळी पडूं ना मनी पावराक. हांव तांचे खूब आभार मानता. आनी कोणें म्हाका क्लबांनी मारूं ना सुद्दां तांकां बरोबर घेवनूच वतलो 107 क्लबांक फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ क्रिकेट. पयलेच फावट अशें जाला हे मनी पावर, मसल पावर म्हणटा तुमी? 100%. नाल्यार अशें केन्नाच जावं ना. पूण मागीर ते एक 10-15 क्लब नाल्यार आमच्या सायडीन शुअर येवपाचे 10-15 आनीक 10-15 हय 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 सामकें. पण आमी पयले तुमचे पॅनल जे आसले ते सगळे खामे GCAतले जेंच्यांनी पयलीं खूब काम केलां GCAन ते आसले. आनी दुसरे वटेचे पॅनल तशे तितले स्ट्रॉंग नाशिल्ले. तरी आसतना ह्या फावटी बरी फायट दिसली. तुमी इतले सगळे एकेकडे आसतना तुमकां इतली फायट दिली, तुमकां सरप्रायझींग आसलें मातशें अशें? डेफिनेटली. आमी म्हाका 21-25 दीस न्हीदूच पडनाशिल्ली. 20-25 दीस म्हाका न्हीदूच पडूं ना, कळ्ळें तुमकां? ओके. हांव दीस रात फक्त हेच पळयतालो, स्टॅटिस्टिक्स. बाबा कोण सारको सकाळचो उठून सुद्दां हांवें स्टॅटिस्टिकल जाल्यार पासच धरिल्ले, सारके गाळून 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 पासच धरिल्ले. पडले म्हाका बासस. इतलें म्हणजे टफ आशिल्लें तें, खूब टफ आशिल्लें. पूण गॉड इज ग्रेट. इट इज ड्रीम कम ट्रू. अशें आयकूं येता की आमी ते पॅनलाक सगळ्यांनी म्हटलें सरकारा सपोर्टेड पॅनल हरलें आनी तुमी सरकारा सपोर्टेड पॅनला हरयले अशे बातम्यो जाल्यो. पण सरकारांतले खुबशे मनीस तुमच्या वांगडा आसले, तुमकां सपोर्ट करताले, तुमचेर तेंचो सपोर्ट तुमकां आसलो म्हणून? आशिल्लो. सरकार आतां सुद्दां आमच्या बरोबरच आसताले, हे 100%. आनी स्पेशली रोहन देसाय, तो म्हजो जॉयंट सेक्रेटरी, बरो फ्रेंड. आनी म्हाका तेंचें दूख जालें. एक्चुली हो जॉयंट सेक्रेटरी न्ही, तो सेक्रेटरी जावपाचो लेवल इतले लेवल आसा तेजे, कित्याक ताका पर्सनॅलिटी आसा आनी ताची वाणी इतली सुंदर. पूण म्हाका खूब दूख जालें की ताका चान्स पडूं ना म्हणून. चान्स पडूं ना. आतां आमी पयलें तेणी ते हांगासर जरी हें करनासलें, तेंच्यांनी नॉमिनेशन कशें ना कशें वयर तेंचें नांव गेल्लें. तेंचें नांव मागीर हायकोर्टान हांगासरल्यान पॅटिशन गेलें. ते डिसिजन कित्याक जालें की ते ब्लॉक करुया तेचें नांव म्हणून? ब्लॉक तें इतलें वायट दिसलें कित्याक ताजें वचपाकूच जाय आशिल्लें. हेवटेन ताणें पॅनलूय घालें, त्या खातीर मातशें ते क्लब दुखावले. ओके. त्या खातीर क्लब दुखावले मातशें. ओके. ना, तेणी सगळ्यांनी समजून केल्लें जाल्यार तेजें नांव वयर धाडुया सकयल आमी पळयता अशे प्रकारचे. ही वॉज फिट टू बी सेक्रेटरी, नॉट जॉयंट सेक्रेटरी. इतली ताजी वाणी बरी आसा आनी तो तसो उलोवपाकूय ताजी सुंदर उलयता. एट द सेम टायम डायनॅमीक आसा आनी बऱ्या पैकी एक हें आशिल्लो तो. GCAन जॉयंट सेक्रेटरी सुद्दां निभायला, बरी भुमिका निभायला. पूण इतलेंच वायट दिसता की तो थंय म्हाका जाय आशिल्लो तो सेक्रेटरी जाल्लो. पण आतां तेजें नांव गेल्लें वयर, तुमचे वटेच्यान काय तुमच्या पॅनला वटेच्यान काय कोण नाशिल्ले. थंय समज तुमी जर ताका ब्लॉक करूं नासलो हायकोर्टान पॅटिशन घालून, थंय तो जाल्लो जाल्यार एक मनीस, गोंयचो एक मनीस वयर एक बऱ्या पोजिशनार वचपाचो आनी तेजो GCAक फायदो जातलोच आशिल्लो. पूण इतलोच दुर्दैव कितें की ताणें थंय रावपाक लागलें, हांगाय पॅनल करपाक लागलें म्हणून ते क्लब दुखावले. क्लबाचे प्रेशर तुमचेर आसलो ते सांगता ते आयकतलेच न्ही आमी, कळ्ळें न्ही. फायनली क्लब न्ही, 107 लायक अवर फॅमिली, तांकां घेवनूच फुडें वचपाक जाय. म्हाका कोणें मत मारूं नाल्यार मत मारनाका, तसलें घेवन बसप ना, कित्याक वी आर इंट्रस्टेड इन डेव्हलपमेंट फॉर क्रिकेट. ओके. आनी सर, आतां इलेक्शन जालें की ते कुशीक दवरपाचें आसता. तुमी म्हटलें सगळे 107 क्लबांक घेवन फुडें वतले. सो एज अ फाटले 3 वर्सां खातीर तुमी अशें कितें प्लॅन तकलेन घेवन आहा GCA खातीर, गोंयचे क्रिकेटी खातीर कितें तकलेन प्लॅन तुमचे? विलेजीसन, प्रत्येक विलेजींनी वतले, कोच बी धाडटले, पळयतले रॉ टॅलंट पळयतले कशें खंय मेळटा ते. आनी एट द सेम टायम इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणल्यार खंय जाय ते पिची बी करतले, ते तांकां खेळपाक मेळटलें. आनी कोचूय धाडपाक ट्राय करतले. ओके. म्हणजे विलेज लेवलाचेर तुमी आतां ती क्रिकेट सामकी व्हरोन
त्याचे टॅलंट सर्च करपाचे प्रोग्राम तुम्ही हे करता. येस येस आनी म्हणजे कमिटी घेवन फुडें वतले सगळे कमिटी घे. आज पयलोच दीस म्हजो कळ्ळें न्ही. आजूच चार्ज घेतला. आजूच चार्ज घेतला. आज बरो दीस म्हणून ऑस्पिशियस डे म्हणून घेतला. ओके. सो आनी एक गजाल आमी सतत म्हणटा की ह्या आतां हांगसर पर्वरचे स्टेडियम आहा, एक सांग्यार असो ग्रावंड आहा, बारीक बारीक अशे. पण गोंयचे अशे पयलीं फातोर्डेचे स्टेडियम आसले जंय मॅची जाल्यो, मागीर आतां फुटबॉल कन्वर्ट केला. पण जीसीएचे आपले क्रिकेट स्टेडियम जावचे, थंय एक 4-5 वर्साक IPL मॅची जाल्यो सगळ्याकूच दिसता. बरोबर. आनी पण तेजे सतत तुमचे 2 गट जाल्ले आनी ते मावळिंगे काय धारगळ बरोबर हो प्रश्न आसतालो. सो आतां तुमचे कडेन फूल फ्लेज पॅनल 6 जाणांचे तुमचे पॅनला क्लब सगळे तुमचे बरोबर आसतले आसा म्हणटा तुमी. सो आतां तुमी कितें करपाक सोदता स्टेडियमाचे? हे पावट तरी तुमी दितले गोंयकारांक स्टेडियम काय? दिवकूच जाय. कित्याक अख्ख्या गोंयाक स्टेडियम जाय जाल्यार लोक म्हणजे अख्ख्या गोंयाच्या लोकांक स्टेडियम जाय. म्हाका न्ही अख्ख्या. सो डेफिनेटली ह्या खेपे कितें तरी आमी एफर्ट्स घालता आनी परते क्लब्सांक आपयता जनरल बोर्डान खंय डिसायड ते करतले. पूण मोस्ट ऑफ टायम मॅनेजींग कमिटी पयलीं मेळटा आमी आनी मागीर चड करून चडशे क्लब म्हणटा धारगळ करपाक जाय. पळोवया मागीर कितें कशें वचपाचें तें. पण एक म्हणटा न्हू की धारगळचो जागो आहा तो सरकारान दिल्लो जागो. मातशें थंय तशी प्लॉट तो असो फ्लॅट ना. आनी मावळिंगे तुमचो स्वताचो जागो जीसीएन घेतिल्लो जागो ओन केला तुमी तो. अशें तुमकां कितें दिसता की खंय वचप बरें जातलें इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज, कनेक्टिविटी वायज? सुद्दां सद्या ते थोडे एन्क्रोच केल्लो आसा. सो इट इज नॉट दॅट इजी टू बिल्ड अ स्टेडियम. तर कोर्टानूय मॅटर आसा, थोडे ते कोर्टान गेल्ले आसा. ओके. कळ्ळें न्ही. सो इट इज नॉट दॅट इजी. म्हणजे जीसीएचो प्लॉटाचेर एन्क्रोचमेंट आहा ते आसा थंय. तुम्ही फायट करतात कोर्टान आसा ते. कळ्ळें न्ही. तशें जाल्यार धारगळचो जागो चड बरो. कित्याक ते हॉटेल आसा, 5 स्टार हॉटेलां, कनेक्टिविटी टू द एअरपोर्ट आसा. कळ्ळें न्ही. सो एकदम उत्तम प्रकारे स्टेडियमूय जातलो आनी बऱ्या भशेन हें जातलें, कनेक्टिविटी मेळटली. जे वयल्यान बेनिफिट्स घेवपाक जाय त्या खातीर तुमचे कितें प्लॅन आहा? CCI कडल्यान चडश्यो गजाली जीसीए खातीर हाडपा खातीर कितें प्लॅन बी तशें वर्कआउट केले? आमच्या पयलीं आसा न्ही म्हजो भाव चेतन देसाय, मागीर विनोद फडके, सुरज लोटलीकर हे प्रेसिडेंट जावन गेल्ले आसा न्ही. सो हांचे कनेक्शन थिंक टँक तुमचे कडेन आहा तुमच्या वांगडा? आसा आसा तशें आसा. क्रिकेटींतले. बरोबर बरोबर. सो केन्ना पर्यंत तुमी एक प्लॅन तयार करतले? आनीक 2 म्हयने दी म्हाका. बऱ्या भशेन आमी हें करता. मॅनेजींग कमिटीक मेळटले, मागीर हांचेंय मार्गदर्शन घेतलें, आमचे सिनियर्स आसा ते, आनी त्या प्रमाणे आमी क्रिकेट फुडें व्हरतले. ओके. गोंयच्या सरकारा कडेन तुमचे आतां आमी बातम्यो तशें आयकले की सरकाराच्या पॅनला कडेन गोंयच्या सरकारा कडेन तितलो सपोर्ट तुमकां लागतलो. सो ती थंय तुमचे संबंद कशे आहा? थंय तुमी वचोन कशें? ऑनरेबल CM तसो स्पोर्ट्स पर्सन तो आमकां डेफिनेटली दितलो, हे सपोर्ट करतलो, हें म्हाका पूर्ण खात्री आसा. ओके. आमी तुमी जरी आतां पोजिशनाचेर म्हणजे प्रेजिडेंट हेजे जाल्यार तुमी जीसीएचें काम पळयता आनी गोंयचे टिमीचें काम तुमी पळयलां आसलें आतां पर्यंत. गोंयची टीम कशी परफॉर्म करता वेगळ्या वेगळ्या टुर्नामेंटाक, रणजी म्हणा जाल्यार बाकीच्या. सो तुमची कितें अभ्यास आहा हेजेर की टीम आनी बरी जावपा खातीर कितें प्लॅन अशें? प्लॅन म्हणजे कितें सांग, कोच आसा पळय, ही वील बी गिवन, म्हणजे ताका सगळे पावर दिवपाचें. कळ्ळें. आमी इंटरफियर जावपूच ना. तो कितें म्हणटा तो फायनल वचपाक जाय. थंय इंटरफियरन्स उपकारना. कित्याक मागीरूच तुजी टीम बरी भशेन प्रगती करतली. आनी कोचाक जर दिसलें तर समज एक प्लेयर डिसिप्लीन, आय बिलीव इन 4 Ds: डिवोशन, डिसिप्लीन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन. हे इफ यू हॅव दीस 4 क्वॉलिटीज यू आर अ चॅम्पियन. यू आर व्हेरी व्हेरी स्पेशल. म्हणपाचें की कोचाक जर दिसलें हाका डिसिप्लीन ना, कितें ना, आनी डेफिनेटली करतलो तो रिपोर्ट करतलो सेक्रेटरी. तो नवीन कोच बी घेवपाचे का आसा ते? सद्या आसा तेच. आनी मागीर मॅनेजींग कमिटी वील डिसायड, आनी जाय जाल्यार घेतले. सो आनी टिमीचो परफॉर्मन्स वाडपाक म्हणजे आमी खुबशे फावटी पळयता अशें ना की आमच्या भुरग्यां मदीं टॅलंट ना. ते जी नॅशनल टीम खेळटा त्या प्रकारचे टॅलंट खंय ना खंय फक्त ते वयर काडपाक जाय. सो तेजे खातीर कितें अशें गायडलायन्स आसतले वा कितें अशें तुमचें हें आसतलें काम आसतलें जे आमचे भुरगे नॅशनल लेवलाचेर, नॅशनल म्हणजे एकदां ते केन्ना तरी एक तरी प्लेयर आमचो ब्लू जर्सीन खेळपाक जाय, हें करपा खातीर प्रयत्न आसतले. तांकां सगळे फॅसिलिटीज दितले त्या प्रमाणे आमी तांकां वयर व्हरतले. आतां
मातसो तुमकां इतिहास फाटल्यान वता मातसो 30-40 इयर्स बॅक. ओके. तेन्ना हांव खेळटालो तेन्ना आमकां तेन्नाच रणजी स्टेज हातूंत प्रशांत जोशी, विजय चौगुले, दत्तराज साळवन हांची म्हत्वाची भुमिका आसा आमकां रणजी स्टेज. एट द सेम टायम प्लेयर्सांचें कंट्रिब्युशन आसा लायक नामदेव फडते, सुरेश महादेवन, लेट सुभाष कंगराळकर, मागीर हेमंत आंगले, विनोद कोरगांवकर, शरद पेडणेकार, गुरू आमोणकार आनी खूब जाण म्हाका याद येना आतां मिस जालो कळ्ळें न्ही. पूण तेन्ना बरी स्ट्रॉंग बरें सोण आनी आमी परफॉर्म केलें म्हणून रणजी स्टेटस मेळ्ळा. पूण मेन कंट्रिब्युशन आसलें प्रशांत जोशी, विजय चौगुले आनी दत्तराज साळगांवकर. ओके. त्या खातीर आमकां रणजी स्टेटस तेन्ना मेळ्ळें. थोड्यो मॅची खेळूंक लायल्यो. सो आमचे प्लेयर आतां सद्याची प्लेयर आहा पळय न्हू, सद्या प्लेयर तयार जाता मेन स्टेट टिमीन येता ते मातशें खंय कमी पडटा अशें तुमकां दिसता पयल्यार? म्हणजे तेंचे मातशें ते परफॉर्म आमचे रिजल्टाचेर कळटा न्हू, आमी खंय तरी मातशें फाटीं उरले ते खंय कमी पडटा अशें दिसता? काही कारणान म्हाका दिसता तांचे फिटनेस सारकें नासता. थोडे कळ्ळें न्ही, थोडे लिपोवन दवरता. पूण ह्या प्रमाणे आमी मातशें स्ट्रिक्ट रावतले. फिटनेस सारकें पयलीं सारकें फिटनेस पयलीं आसपाक जाय कळ्ळें न्ही. मागीरूच तांचें परफॉर्मन्स वाडटलें कळ्ळें न्ही. सो आनी तें सांगपाक सोदता की आमच्या तेन्ना अशें शरद पेडणेकर बी म्हणटा तूं असो स्ट्रगल करतालो. नामदेव फडते म्हणजे फिटनेसाक सारकें आमी तंदुरूस्त आशिल्ले. आनी ड्युरींग माय एरा नामदेव फडते वॉज वन ऑफ द बेस्ट बॅट्समॅन्स ऑफ हायस्ट कॅलिबर आनी शरद पेडणेकर वॉज मॅग्निफिशंट फास्ट बॉलर. हे दोन मनीस हांव केन्नाच विसरना. आनी नामदेव फडते म्हजो रूममेट आशिल्लो आनी ताची म्हाका म्हत्वाची भुमिका म्हाका कर्नाटकाक खेळोवपी तो खेळोवपी रातचो आनी मिटींग येता महेश देसाय घे म्हणून. ताणें मारले 150, हांवें 58 मारले आनी 3 विकेटी घातली इन्क्लुडींग GR विश्वनाथ. कळ्ळें. सो नामदेव फडते म्हजो रूम पार्टनर जावन म्हाका ताची खूब याद आसा आनी अभिमान आसा. तो म्हजो रूम पार्टनर. आतां मेनली आतां हें करता आतांची जी टीम आहा पळय न्हू, तुमी फिटनेसाचें उलयलें. सो फिटनेसा खातीर तश्यो दुसऱ्या स्टेटींनी एक गायडलायन्स आसतल्यो तेंच्यो, हें इतलें जावपाकूच जाय, हे अशें फिटनेस आसपाक जाय. त्यो गायडलायन्स तुमी एडॉप्ट करतले काय केल्ल्यो वा करपाक जाय? कोचान तांचो प्लॅन करून दवरला. कोचान सांगले तांचो तो सगळे तांचे प्लॅन आसता. फिटनेस हें बॉलिंग मागीर एक्सरसायज 2 वरां 3 वरां मागीर डायट सगळें ते करता आनी त्या प्रमाणे ते फुडें व्हरतले. कोच सुद्दां आसा पळय ते वेरी हायली क्वॉलिफायड आसा. रणजी कोच आसा तो अफगाणिस्तानाचो कोच आशिल्लो. ही हायली टॅलंटेड. तसोच अंडर 19 आसा जाधव सॉरी. आतां सगळे कडल्यान आमी पळयता इवन इंडियन टिमीन आनी बाकीच्या स्टेटीन वुमन टिमी बरे परफॉर्म करपाक लागल्या. तेंच्या खातीर वेगळे वुमन वर्ल्ड कप जाता, स्टेट लेवलाचे नॅशनल लेवलाचे हें जाता. सो वुमन टीम वयर काडपा बद्दल कितें चिंतता तुमी? वुमन टीम मॅनेजींग कमिटीक पयलीं घेता कॉन्फिडन्सान आनी तांचे विचार पयलीं घेता आनी त्या प्रमाणे फुडें व्हरता. कित्याक हांवेंच आतां कितें सांगलें आनी तांणी एक्सेप्ट करपाक जाय न्ही, सो तांकां घेवनूच फुडें व्हरतलो. ओके. आमी आतां बरें आतां फुडलीं कितलींशींच वर्सां IPL चलता पळय न्हू, हाडली आमचे 2-4 प्लेयरूच आमकां IPLाक खेळटाना पळोवपाक मेळ्ळे. पण आतां आमी इंडियन टिमीन लिमिटेशन आसता, पण IPLान खूब टिमी आसता आनी थंय खूब चान्स आसता खंयच्याय स्टेटीच्या परफॉर्मिंग प्लेयराक हें करपाक. थंय आमकां तशें चान्स मेळना. सो तेवूय बी तुमी टार्गेट करतले की आमचो भुरगे पयलीं IPLाचे एक 2-4 भुरगे IPLा खातीर पावचे म्हणून? पावपाकूच जाय. आनी सेकेंडली आमी बेंच स्ट्रेंथ म्हणटा ती आमची फाटली ना कळ्ळें न्ही. हांव सदांच सांगता 14 ते 16 वर्सां रॉ टॅलंट सावथाचे 60 भुरगे, नॉर्थाचे 60 भुरगे हे घेवन फुडें तांकां एक वर्स सारकी सगल्यो फॅसिलिटीज दिवपाच्यो आनी तांकां हें बी ना म्हणजे सुटी बिटी ना. सारकें सगळे फॅसिलिटी रावप एकोमोडेशन सारकें त्या प्रमाणे तांकां अशें करून आमी फुडें फूल टायम क्रिकेट करपाक फूल टायम क्रिकेट करतले कळ्ळें न्ही. आनी तातूंतच तुजी बेंच स्ट्रेंथ वाडटली. ओके. नाल्यार अशेंच उरतलें मागीर आमी कळ्ळें न्ही. एकटो प्लेयर 5-5 वर्सां खेळटलो 6-6 वर्सां खेळटलो पूण ताका रिप्लेसमेंट ना म्हणून. आतां अशें जातलें की बेंच स्ट्रेंथ आसलें तर तूं ना तो आसा, तो ना तो आसा अशें जावपाक जाय. तितून लोक भुरगे मागीर फिटनेसाचो केअर घेता की आपूण भायर पडपाक जायना. एब्सोल्युटली ह्यो गजाली जातल्यो. सारकें. सो तुमी केन्ना चिंतता आमचे गोंयचे क्रिकेटर केन्ना ब्लू जर्सीन आमकां पळोवपाक मेळटले? हांव खूब जाणांक हो प्रश्न विचारता GCAची इंटरव्यू करता आसतना, पण म्हाका कॉन्क्रीट केन्ना आन्सर मेळना.
जातलें तशें न्ही. पयलीं आमचो नीड ऑफ द आवर इज स्टेडियम. कित्याक अख्ख्या गोंयाच्या जनतेक जाय, कळ्ळें न्ही. तें करुया पयलीं आनी मागीर सगळे थिंग्स वील फॉलो. ओके, इतलें जाणून घेवपाक आसलें तुमच्या कारकिर्दीत स्टेडियमाचें काम सुरू जावं आनी आमचे भुरगे वयर नॅशनल लेवलाचेर पावूं इतलेंच मागता. थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.